झेडपी इलेक्शन म्हणल्यार सध्या तुमकां ओवरऑल गोंयांत सध्या एक मोठे तितलो पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक जे राजकीय पक्ष आसा जो आपली सत्ता टिकोवन दवरपाक लागून तेंचे परिश्रम सध्या चालू आसा. एकंदरीत पळोवपाक गेल्यार आयज प्रत्येक जो उमेदवार आसा जो एकूच तेंचे ध्यास आसा की आपणाक तिकीट मेळची. मागीर ते भारतीय जनता पक्ष असो किंवा काँग्रेस असो वा इतर आनी पक्ष आसा तेंचे, जर तिकीट मेळोंक ना जाल्यार ते नाराजगी व्यक्त करता आनी ते उमेदवार अपक्ष म्हणून फॉर्म भरता. आनी जो विरोधक पक्ष आसा मागीर तो काँग्रेस असो, आतां सत्ताधारी जर पळोवपाक गेल्यार BJP आसा, काँग्रेस असो, गोवा फॉरवर्ड असो किंवा इतर पक्ष असो, हेंचो एकूच ध्यास म्हणटात तसो आनी एकूच इच्छा आसा की BJP हारोवपाची. आतां आमी पळोवपाक गेल्यार पंचायत आनी झेडपी इलेक्शन हे ग्रासरूट लेवलाचेर जाता. आमी म्हणटा पंचायत म्हणल्यार एक वॉर्डा पुरती आसता, गांवां पुरती आसता. झेडपी एकंदरीत पळोवपाक गेल्यार तशेंच आसता, एक ग्रावंड लेवलीर जे ग्रासरूट लेवलार जे कितें काम आसा पळय त्या लेवलीर हे पक्ष जेन्ना ते तिकिटेचेर म्हणजे पक्ष लेवलीचेर जेन्ना हे राजकारण येयले तेन्ना हे खंय तरी म्हाका दुसरो वळण घेतलेलो आहा. अदरवायज हेच्या पयलीं अशें जे पंचायत आनी झेडपी इलेक्शन अशें चड मोठे घेवन बसत आसले, खंयचो एक स्थानीक जो लोकां बरोबर मिसळांत आसा, लोकांचे अडी अडचणीक धांवता किंवा लोकांचे जे विशय आसात ते कसले मागीर आसूं ते जे ग्रासरूट लेवलाचेर लोकांचे विशय आहात ते तडीक लावपाक लागून लोकां बरोबर मिसळून रावून लोकांची जी इच्छा जी लोकांची कामां आसा पळय ती पूर्ण करपाक लागून तो फुडें सरतालो. पण आतां हे राजकीय पक्ष म्हणजे पक्ष लेवलीचेर जेन्ना जाता तेन्ना खंयचोय जो उमेदवार आसा तो पयलीं तिकेटेक फुडें सरता. आतां तिकेटेक फुडें सरल्या बरोबर खंयचो जर एक BJP जो उमेदवार जर BJP तिकेटेर फुडें रावूंक सोदता अशें खूब जाण आसता इच्छूक, 3-4 जाण आसतात. एकट्याक मेळोंक ना म्हणल्यार 3 जाण एक नाराज जाण एक अपक्ष म्हणून फॉर्म भरता. पण जे काँग्रेसवाली आसा सेम तेंचे जे विशय आसा, आमच्या गोवा फॉरवर्डीचे तसोच आसा आनी इतर जे पक्ष आसा तेंचो विशय तसोच आसा की BJP हारोवचें. म्हाका दिसता तेंचो उद्देशच जर BJP हारोवपाचो आसा जाल्यार म्हाका दिसता ह्या गोश्टीक म्हाजें मत ठाम आसा की हे चुकीचें आसा. आमकां कितें करपाक जाय की उमेदवार निवडून हाडपाक जाय जो लोकां बरोबर आसतलो. लोकांची जी कामां आसात, जे ग्रासरूट लेवलाचेर कामां आसा, कामां खूब आसा. आमी म्हणटा भारतीय जनता पक्ष जर काम करिना जाल्यार तुमी असो उमेदवार दिया की तो उमेदवार फाल्यां निवडून येयल्या उपरांत तो कामां करतलो.